आता एक धक्कादायक बातमी. चावडी काणकोणा एका दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून पळ काढलो. ह्या घडणुकेन दादलो बेशुद्ध जावन रस्त्यार पडलो. उपरांत संबंधीत दादल्यान अनवळख्या आड काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास पुलीस करतात. चावडी काणकोणा घराबाहेर बशिल्ल्या नागेश महाले ह्या दादल्याचेर अनवळख्यांनी पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काढलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारवारच्या दिकेन एक अनवळखी गाडी आयली आनी गाडये भितर बशिल्ल्या अनवळखी मनशान कारवार कशें वचपाचें काय म्हूण नागेशाक विचारपाक लागले. ताणें दिका दाखयले उपरांत ते अनवळखी मनीस म्हणपाक लागले, आयकपाक येवंक ना, मातशें फुडें येवन दाखयतात. जेन्ना नागेश तांच्या गाडये कडेन पावलो तेन्ना ते अनवळख्यांनी ताच्या दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारून थंयच्यान पळ काडलो. हे घडणुके उपरांत नागेश बेशुद्ध पडलो. कांय वेळा उपरांत तांणी हे घडणुकेची म्हायती वचोन पुलीस स्टेशनात दिली. उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हांव म्हाजे सदांचो प्लेस हांगा येवन रावपाचो सकाळ फुडें. हांगा फाटल्यान घर तुमचें? हय, फाटल्यान घर आमगेलें आनी हांगा येवन मारा कडेन रावता हांव. टायमपासा लागून रावता. आनी एक अकस्मात एक गाडी येयली कारवारसान आनी म्हाका म्हणपा लागले कारवार रोड खंयचो. हांवें म्हणलें ह्या दाखयलो. आयकपा येना म्हणपा लागलो. म्हाजी गाडये कडेन यो म्हणपा लागलो. म्हाज्या गाडये कडेन गेलो. गाडये कडेन गेलो. अर्द आरसो देंवयला. अर्द आरसो देंवयला आनी काडले आनी समच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारलो मागीर. आनीक ते गेले. वळखलो तूं तांकां स्प्रे मारले ते मनशाक? ना, काळी हे लायिल्ले, पड्डी लायिल्ले, नेट लायले. हाच्या वयर. ओके. स्प्रे मारले आनी गेले? स्प्रे मारले आनी गेले. मागीर आमचे वाडा वयले येयली. तेंचे मामारा बायल येयली. तेंनी उदक मारलें दोळ्याचेर. उदक पिवपाक दी म्हाका. आनीक मागीर आमगेलो तेंच्यांनी भोगेशाक फोन केलो, भोगेश बोरकाराक, की नागेशा अशें जालें हा यो. भोगेश येयलो. भोगेश म्हाका हॉस्पिटलाक घेवन गेलो. हॉस्पिटलांत मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले. हॉस्पिटलांत पयलीं पुलीस येयले. मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले. पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. मागीर पियान कंप्लेंट बरयली आनी म्हाका म्हणपा लागलो मारपाचें कितें तुगे कितें वायटपण बी कोणा कडेन ना तशें? स्प्रे मारपा कारण कितें? स्प्रे मारले तेन्ना तूं बेशुद्ध पडलो, माडाचेर पडलो. ह्या माडाचेर पडलो तूं? हय. हय. कोण म्हूण वळखला? ना, काळी लायले ताणें. आनी कोणाचेर तुका डावट आहा? ना, कोणाचेर ना. कसलो स्प्रे तो मारतकीर कितें जालें दोळे? दोळे चुरचुरपाक लागून गेले. तांबडे जाले. तूं पडला हांगा माडाचेर? माडा धरला हांवें. ओके. सायडी एक बायल आशिल्ली म्हणलें ती उदक? सायडीन एक बायल आनी एक चेडूं आसलें. ते मडगांव वचपा रावताली ती. तुका तेकोन आशिल्ली? तेजे फुडें तूं आशिल्लो? तेजे फुडें हांव आसलें नासलो. ह्या माडा कडेन आसलो. ती थंय आसली. ओके. म्हणजे ते बायलेच्या आंगार बी हात घालपाचे अशें कितें तेंगेलो डाव आशिल्लो दिसता? डाव बी आसता दिसता म्हाका. कित्याक तिगे गळ्याक मंगळसूर सरपुडी आसली. भांगर आशिल्लें आंगाचेर? चेडवाचेर बी सरपुडी आसली अशें दिसता म्हाका. कित्याक म्हाका बेशूद करून ते तेंचेर हात घालपाक अशें दिसता. बोवाळ जालो? ना, तो म्हणजे असो कडकडपाक लागलो. ना, हांवें तो पळयलें आनी तेजी धांवन तेजे फुड्यान धांवले आमी. पयलें तो सारको तांबडो आसलो. तो ऑयलन तेजे तांबडे आसले ताका सुद्दां कितें जातालें कितें तुका सांगूंक जायनासलें. आनी मातसो वास येतालो थंय मातसो स्प्रेचो तो मारला पळय तेणी. सायडी लोक आशिल्ले तेणी सांगला वास येतालो म्हाका स्प्रेयाचो. हांवें ताका कितें जालें तेन्ना ताणें सांगलें म्हाका कोण गाडयेन आयिल्ले तेंच्यानी म्हाजेर स्प्रे. तुमी गाडी बी पळोवना न्ही? ना ना ना, हांवें पळोवना. आमी फक्त ताकाच पळयलो. स्प्रे मारला आनी गेले ते मारले आनी गेले तेजे. चावडी काणकोण हांगा एक मोठी घटना घडली. चावडेलो नागेश महाले हेचेर पेपर अटॅक जालो. पेपर स्प्रेन अटॅक केलो. तेजी घरासून तो हांगा बसोन आशिल्लो. फाटल्यान तेजी घर आसा. तेन्ना एक गाडी येयली ह्या दिशेन आनी कारवारच्यान तेका कारवारच्या दिशेन येयली आनी ताका विचारपाक लागले कारवार कशें वचप न्ही. तेन्ना तें सांगलें तो सांगलें कारवार अशें वचप न्हू, उलटी वचप न्हू. ताका फुडें आपोवन घातलो गाडये कडेन. लागीं यो आयकना न्हू. फुडें तेजेर तेजे दोळ्याचेर पेपर स्प्रे मारलो आनी ताका तो बेशुद्ध जालो आनी त्या माडाचेर पडलो असो. त्या माडाचेर पडटकीर बोवाळ जालो आनी तेन्ना गाडी विदीन सेकंडां तेंच्या हांच्यान गेली. कोणेच नंबर काडूना. पुलीस काणकोण पुलिसांनी ह्या संबंदीची कागाळ केल्ली आसा आनी पुलीस सायडीची कॅमेराज जे आसा सगळे ट्रेस करता. ती गाडी एक सस्पिशियस गाडी दिश्टी पडल्या पूण तेचे नंबर जो आसा तो ब्लर आसा. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता आनी हे भर बाजारांत अशी घटना घडप म्हणल्यार अजाप व्यक्त केला सगळ्यांनी. लोकल कांय लोकां आमी जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगलें की जो नागेश महाले हांगा उबो आशिल्लो तेजे फुडें एक बायल आनी एक चेडूं आशिल्लें. बायलेन खूब भांगर घातलेलें आशिल्लें. हो गोंयभर चेन स्नॅचिंगाचो प्रकार चलता. लोकां दुबाव आसा की हो नागेशाच्या दोळ्याचेर स्प्रे मारून त्या बायलेच्या आंगा वयली भांगर काडपाचो प्रयत्न आशिल्लो काय कितें अशें दुबाव
आणि ती थळाव्या लोकांनी व्यक्त केला.